नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी गोंयचो क्रांती दीस मनयलो आनी क्रांती दिसाचें म्हत्व म्हणजे गोंयांत जेन्ना उच्चार स्वातंत्र्य बंदी जाल्ली ती हांगा येवन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मोडली आनी त्या दिसा साकून गोंयाक एक वेगळेच क्रांती सुरू जाली आनी ते क्रांतीचेच फळ म्हणून आज गोंयांत कितलेशेच लेखक आसा भायर सरल्यात, कितलेशेच विचारवंत जे आपले उक्तेपणान विचार मांडपाक शकतात, उक्तेपणान आपले विचार उक्तावपाक शकतात आनी हातूंतल्यानूच एक गोंयाक एक असो साहित्यीक एक माहोल तयार जाल्लो आसा आनी ताका लागून ह्याच हाजें फळ म्हणून आमी म्हणपाक शकतात की गोंयाक आज कितलेशेच प्रतिभावंत लेखक साहित्यीक तयार जाल्ले आसात. ह्याच फाटभुंयेचेर आज आमचे मदें आसात हर्षाबाई शेटये. नमस्कार. एकच हर्षाबाईचं आज हांगा आपोवपाचें म्हणजे हर्षाबाईक ह्या 90 वर्साचो जो बाल साहित्या खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार आसा तो फावो जाल्लो आसा. तांचे एक आशिल्लें बायून ह्या पुस्तकाक तो फावो जाल्लो आसा. हर्षा, तुजें अभिनंदन. हर्षा, एक सांगा, हे म्हाका पयलीं आमी ह्या पुस्तका कडल्यान सुरू करया. तुवें म्हाका हांवें जेन्ना तुका गोमंतका खातीर मुलाखती दिली तेन्ना सांगिल्लें हे बायूल म्हळ्यार आपुणूच म्हणून म्हजेच आपल्याली स्वताचे जे ल्हानपण आसा ते आपण ह्या पुस्तकांतल्यान हाडलां म्हणून. कितें एकंदर म्हणजे ही म्हजी काणी म्हणजे एक 50 वर्सां पयलींचे गोंयांत जन्मल्ल्या एका चलयेची काणी म्हणजे म्हजीच काणी म्हणपा येता किंवा ते हांव म्हजेच अनुभव बरयल्यात भितर. म्हजो जन्म मडगांवचो कोमातलो. पण हांव 2 वर्साचें जातकीच हांव आजोळा सांखळे रावतालें. म्हणजे म्हजो फाटलो भाव जावपा आसा म्हण म्हज्या आजयेन म्हाका थंय व्हेलें आनी ते म्हजे वयाचे 7 वर्सां मेरेन हांव थंय सामको निसर्गरम्य असो हो आसतलो. सामको निसर्गरम्य गांव. आतां सांखळे तें व्हरूं ना म्हणजे म्हणून तेन्नाचें म्हणून म्हाका दिसतालें की आमी समृद्ध अशें भुरगेपण अणभवलां. ते खूब म्हज्यो बऱ्यो यादी आसा सांखळे गांवाच्यो, त्यो हांवें बरोवंक जाय. म्हणजे अशें बाल साहित्यच म्हणून न्ही, एक लेख स्वरुपात बी अशें बरोवंक जाय अशें म्हजे तकलेन येतालें. पूण खूब 15 वर्सां फाटल्या 15 वर्सां तर खूब घोळटालें. कारण आतां गोंय खूब बदल्लां. आमची भास बदल्ल्या, आमचें न्हेसण बदल्लां, सगळे बदल जाल्यात. म्हणजे एक ते म्हजे पयलींच्यो यादी उरच्यो अश्यो म्हणून. पूण मागीर मदीं कितें जालें, आमी अशें खूब बाल साहित्याची वर्कशॉप एटेंड केली. कोंकणी भाशा मंडळान आमकां अशी खूब वर्कशॉप एटेंड करपाची संदी दिली आनी ताजे खातीर ते बाल साहित्य म्हणजे बाल नवलिकेच्या रुपान आयली काणी, बालकाणी कशी आयली. नाजाल्यार हांव घडये लेख म्हणून बरयत आशिल्लें ते म्हणजे सगळे यादी. पूण ते सगळे वर्कशॉप एटेंड केल्ल्यान ते बाल साहित्याच्याच रुपान आयले म्हणपा जाता म्हज्यान. कितें कशें खंयची याद तुका आसा की अशी म्हणजे आमचे आतां जे प्रेक्षक आसात तांकां सांगपा सारकें तुजी तेन्नाची याद आनी आतां जाल्लो बदल? हय, तेन्नाची याद म्हणजे तेन्ना तर सगळे म्हणजे आतां आजोळचें घर आशिल्लें, घराच्या चारूय वटेन पोरसूं आनी खूब आंब्याचीं झाडां बी. आतां मेन म्हणजे आतां तें घर व्हरूं ना, आतां थंय इमारत आयल्या. म्हणटा पळयतकीच केन्नाय अशे त्रास कशे जाता ते यादी सगळे येतात. अशी 11 झाडां आशिल्लीं आंब्याची आनी सगळे वेगळे वेगळे तरेचे आंबे. उडगो धरून सुद्दां आंबो थंय आशिल्लो. शावेर, उडगो आनी म्हणून मांगिल्ल्यार सगळे आंबे. आनी फाटल्यान व्हडलो दोंगर. आनी आजो आमकां सगळीं पळय सुटयेन आमी नात्रां येतालीं, आमकां सगळ्याक फाटल्यान दोंगरार घेवन वतालो. काण्णां चुन्नां आमी स्वता काडून खाल्यात. म्हणजे खूब ल्हान आसतनाचे. मागीर म्हणटा आमी सुटयेनय परती वतालीं. पूण हे ल्हानपणाची यादी. आनी ओपिनियन पोल जाला पळय तेन्ना हांव सामकें म्हणजे भुरगें, एक 3 वर्सां 3.5 वर्साचें. पूण आमगेर म्हजो मामा आनी आजो ते खूब आशिल्लो तातूंत. कोण कोंकणीवादी? कोंकणी सामको साखळेचे अर्दे सामके कट्टर मराठी आशिल्ले, अर्दे सामके कोंकणी आशिल्ले. म्हणटकीच ते खातीर थंय म्हजे तकलेन म्हणजे 2 पानां परती तकले फुलकार आनी पानकार अशे आवाज कानार पडत आसताले. आनी तेन्ना एक कितें जालें इन्सिडंट की थंय दत्त जयंती आशिल्ली आनी त्या दिसा अमर शेखाचें भाशण आशिल्लें थंय. त्याच दिसा सांजचें आनी सांजचो तो दत्त जन्म जाता. आनी तेन्ना ते कितें तरी बोवाळ जालो थंय आनी आमी परती जन्म करून घरा परती येतालीं आनी कितें तरी व्हडलो बोवाळ जालो आनी ते धांवले पळय तातूंत म्हाका उडयलें तांच्यांनी. म्हणजे हांव ते मागीर म्हाका फुलकारांनी उडयलें म्हणून एक तकलेन ते उरलें तेन्नाच्यान. मातशें पांय धोडावलो कितें जालें अशें. पूण तो इन्सिडंट आनी मागीर कितें जालें, जेन्ना पळय ते आमी जिखलीं, ओपिनियन पोल जिखलो तेन्ना थंय व्हडली सामकी मिरवणूक आनी म्हाका आज्यान व्हेलें थंय. म्हणजे बाजारान सामकें लायटींग बिटी केल्ल्यो त्यो. आनी म्हाका तेन्ना कितें व्हडलो फुगड्याचो गडगड. म्हणजे हांवें कितें विचारलें आज्याक, कोणागेर बाबू जाला? आज्यान सांगलें म्हाका 2 पानांगेर बाबू जाला म्हणून. म्हाका ती सामकी याद आसा. सो तुजे भितर जे साहित्यीक गूण आयल्यात ताका हें वातावरण कारणीभूत आसा अशें दिसता? हय हय. आनी हांव ते शाळेन वतालें आनी म्हजी आजी
आजी म्हणजे तुझे लोकगीता आजोळ आडनाव कितें? पै कुचेलकार, रावजी पै कुचेलकार म्हजो आजो. हां आणि त्या आजीक म्हज्या बालगिता बी अशी आल्लयो बालगिता म्हणून उमाणी बी खूब येताली. आणि तिणे आमकां ती सांची ती सांच्या बाकीचे म्हजे मावस भावणां कोण बी येताली सगळ्यांक माणयेर घेवन तेणे म्हणून दाखोवचें आमकां. आणि आलतडीन पलतडीन जिरें रोयला कित्याक गो जिऱ्याक किल्लता बी अशें आनी उमाणी घालची अशें ती उमाणी बिमाणी म्हणून म्हाका आतां ती हांव ती उमाण्याचेर बी सगळी म्हाका याद आसा आनी हांव ती आतां बरयता त्या ओके हय हां. पण आजचे पिळगे खातीर हे जर पळयलें एक ट्रेजर असो म्हणजे तांकां म्हणजे थोडी तांकां ती उतरां पसून आतां याद असल्याची म्हणून ते खातीर म्हाका पळोवन दिसलें की आमची भास सामकी बदलल्या. आतां आमी त्या आज्जे कडल्यान बी आयकल्ले म्हणून काही शब्द आमकां ते याद आसात, ती उतरां याद आसात, तरी पूण ते आमच्या वापरान येनात. ते म्हण मेन कारण ते बरोवपाचें. आनी मागीर ते बाल साहित्याच्या रुपान आयले ते वर्कशॉप अटेंड केल्ल्या खातीर म्हणजे खूब मागीर बाल साहित्य बरोवप जालें. आनी NCERTचे म्हण तूं आमकां ताजे एक वर्कशॉप आशिल्ले, मागीर आनी एकलव्य बी संस्था आसात भोपाळाच्यो तांचे कोण कोण आयिल्ले म्हणजे गोंया भायले साहित्यीक दुसरे भाशेंतले तांकां आयकुपाक मेळ्ळें. तांचे कडल्यान आमकां नवे नवे विशय कशे घेवपा जाय ताजे बद्दल कळ्ळें. हर्षा एकच हे की तुवें जे प्राथमीक शिक्षण तेन्नाचे जर पळयलें मराठींतल्यान जालें आसतलें. हांव पयली आनी दुसरी साखळी शिकलां आनी तिसरेक मडगांवां आयलां. हां ओके हां पूण मराठींत मराठींत कोंकणी भितर कोंकणी साहित्याक भितर येवपाचें अशें कारण कित्याक दिसलें? ही जी पयली जी तुजे पानकार आनी फुलकाराची जी कीट पडली ताका लागून? ना 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 ताका लागून न्ही, ते न्ही. पण जेन्ना हांव पळय बरोवपाक म्हणजे हांव खूब उस्तां बरयलां म्हणजे वयाच्या 35 नंतर हांव बरोवपाक लागलां. तशें म्हणल्यार हांवें एक 12-13 वर्सां आसतना हांवें राष्ट्रमतान बरयलां म्हणजे फुलबाग म्हणून एक मासीक येतालें ताजेर अशें चेची चंगळ म्हणून चोर चिंचेवर चडला चोराला चोप चोप चोपले बी अशें कितें कितें येतालें ते पळोवन म्हाका बरें दिशिल्लें आनी हांवें तें बरयलें मची मचमच बी अशें. आनी तें मागीर आमचो शेजारी दिलीप रायकार ताणें व्हरून तें राष्ट्रमतार दिल्ल्यान तेन्ना छापून आयिल्लें म्हणजे तें तितल्यारच सोंपलें म्हणटू. पूण मागीर वयाच्या 35 नंतर हांवें बरयलां. ते बरोवपाकय कारण म्हणजे एक दीस अशेंच हांव टीव्हीचेर अशें डिसेंबर 99 ते टीव्हीचेर पळयता आसतना एक कवितेचो प्रोग्राम चलतालो आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हज्याय मनान अशे विचार येता पूण हांव बरयना आनी हांव तेन्नाच्यान तें बरोवपाक लागलें. आनी म्हजी पयली कविता जाग मार्च 2000 माधवी सरदेसाईन छापली. ताका हांवें हरशींच म्हणलें आगो हांवें कविता बरयल्या दी धाडून म्हणलें ताणें. आमच्या शेजारची सून न्ही ती म्हणून हांवें म्हाका खंय धाडप बी तशें कांय खबर नाशिल्लें. हांव ताका वळखता म्हूण ताका म्हणलें आगो अशी कविता बरयल्या तर दी मुगो धाडून बऱ्यो असल्यार आपूण छापता म्हणलें. ताणें बऱ्यो असल्यार छापता म्हणलें, छापता म्हणून नाशिल्लें. पूण ताणें ती पयलीच कविता म्हजी शेणी लेखीन छापली. आनी ते कवितेक शंकरबाब रामाणी आमचे ज्येश्ठ कवी कोंकणीतले ताजें पत्र आयलें म्हाका कविता खूब आवडली म्हणून आनी तेन्नाच्यान हांव सातत्यान बरयत रावलें. हर्षा तुवें वेगवेगळे आमचे साहित्यातले प्रकार हाताळ्यात. तातूंत कविता आसा, प्रवास वर्णनां आसात, लेख आसात, आतां बाल साहित्य आसा. बाल साहित्याचे म्हाका दिसता तुजे कमीत कमी 9 पुस्तकां सुमार बाल साहित्याचीच जाड्यार आसतली. बाकीचे आहा हे सगळे जर हातूंत पळयल्यार तुका खंयचो प्रकार चड आवडटा? म्हाका ललीत लेख आनी निबंध बरोवपाक सामके आवडटात आनी बालकाणयो हे म्हाका सगळ्यांत चड आवडटा. कारण कितें? तूं एक्सप्रेस जावपाक शकता? हय निबंध म्हणजे अशें आतां खंय गेलें हांव खंयचीय वस्तू पयली म्हाका कितें तरी ताजेर कोणी उलयलो ते म्हाका रोखडे क्लिक कशें जाता म्हणजे तकलेन एक विचार सुरू जाता आनी म्हाका तें केन्ना का बरोवन काडीनशें जाता. आनी निबंध हो प्रकार म्हाका शाळेन आसतनाय खूब आवडटालो. मे बी ताजे खातीरय आसूंक शकता कदाचित. आनी प्रवास वर्णनाय आवडटा म्हणजे प्रवास करपाक म्हाका आवडटा मुळांतल्यान आनी प्रवास करून येतकीच प्रवास वर्णन बरोवप म्हणजे ते परतो प्रवास केल्ल्या भशेन जाता. ती एक आनंद यात्रा कशी जाता म्हजे खातीर. सो म्हाका ते आवडटा. परत जेन्ना ते वाचता तेन्ना परत ते सगळे खीण तुजे दोळ्या मुखार येतात. खंयचे तुजे प्रवास वर्णन? आनंद यात्रा. हय की खंयचे? ते म्हणजे जपानाचेर आसा. मागीर तातूंत ताका रवींद्रबाब केळेकारान प्रस्तावना बरयल्या निमणी प्रस्तावना ती तांची. ते सिंगापूर आनी त्या भायर भारतान जंय जंय खंय भोंवला ते बी आयला तातूंत. आनी ताजे उपरांत आतां पयर नवें आयला 7 समुद्रा पेल्यान म्हणून ते सगळे इंडिये भायले देश आसात तातूंत. तुवें रवींद्र बाबाची प्रस्तावना म्हणल्या म्हणून रवींद्र बाबाचे जर हिमालयात वाचले जाल्यार तुका दिसता की रवींद्र बाब चलता आनी ताजे बरोबर तूं हात धरून थंय चलता त्या वाठारांत अशें इतलो ताचो लायव्ह हे आसतलें. म्हणजे तागे बाकीचे मेरेवेले ते आमचे वेळेवेले घुलो जावं किंवा बाकीचे जर हे आसले. तुजी जी प्रवास वर्णनाची स्टायल आसा ती कशी? म्हणजे
तू तुझे विचार म्हणटा म्हणजे तू सांगपाचें म्हणल्यार एक रवींद्र बाबाची स्टायल, दुसरी दत्ता नायकाचे तू वाचता आसता. दत्ता नायकाची स्टायल आसता ती तातूंत भितर वेगवेगळे तत्वज्ञान आसता किंवा थंयची कल्चर कशें आसा हें आसता तें आसता. आनी रवींद्र बाब जेन्ना बरयताले तेन्ना तुका दिसतालें की आतां थंय रवींद्र बाब आसा, ती लोक आसात आनी हांव वाचप्या तोय स्वता थंय आसा. तुजी स्टायल कशी हें करता तूं आनी कोणाचो इन्फ्लुयन्स बी आसा काय म्हणटा हाजे खातीर? ना कोणाचो इन्फ्लुयन्स असं न्ही, पण दत्ता दामोदर नायकाचे हांवें अरेबियन डेज वाचिल्ले न्ही तेन्नातल्यान म्हाका बरयन दिसले प्रवास वर्णन. ताजे पयलीं हांवें बरोवन नाशिल्ले. हांवें सगळ्यांची वाचिल्ली खरी पूण हांवें बरोवन नाशिल्ले. तांचे ते आटीव घोटीव लेख आशिल्ले पळय ते वाचून म्हाका बरेंशें दिसलें. तेन्नाच हांवें माथेरानाक गेल्ली आनी हांवें ताजेर पयलें बरयलें अशें. सो आनीक हे आतां आमी परत बाल साहित्य ह्या प्रकारा कडेन येवया. ते वेगवेगळे जे प्रकार हाताळ्यात. सो हे बाल साहित्य म्हणजे आमकां दिसता की ते सामकें सोंपें गजाल म्हणटी. म्हणजे कोतान सगळ्याक जर कठीण जर आसलें कारण तूं भुरग्याचें मन जाणून घेवन भुरग्याक आवडटा अशें बरोवचें पडटा. तें भुरग्याक तूं स्वता भुरगीं जावचें पडटा जेन्ना बाल साहित्य. सो तूं हो तुजो प्रवास जाता तेन्ना बाल साहित्याक खंयचेय तुजो एक प्लॉट तयार जाता आनी तो प्लॉट अप टू तुज्या पुस्तका मेरेन किंवा कविते मेरेन किंवा नाटकुल्या मेरेन त्या खंयचेय येता तेन्ना तो प्रवास कसो आसता. म्हणजे एक तुका गजाल लक्षाक आयली हाजेर आपणें बरोवपाक जाय आनी तो मागीर मदीं एक प्रोसेस आसता न्ही की ताजेर विचार जाता मागीर बाकीच जाता कारण एकच घटना आसल्या पसून ताका वेगवेगळ्यो घटना जोडून मागीर ती फुडें वचचें पडटा. सो हो प्रवास कसो आसता? चड करून कितें जाता आतां आमगेर अशें नात्यान खूब भुरगीं आसात ल्हान भुरग्यां. आतां म्हज्या चल्याचेंच उदाहरण घेवया. तो जेन्ना ल्हान आशिल्लो पळय तो एक भाजी म्हणजे खंयच्योच भाजयो खायनाशिल्लो. एक दीस तो म्हजे नंडेगेर गेलो आनी ताणें भेंड्याची भाजी खाली. घरा येवन म्हाका सांगलें मम्मा हांवें टायरांची भाजी खाली. ती टायरांची भाजी म्हणजे ते म्हजे तकलेन उरलें आनी खंय तरी त्या हातून म्हजे भेंड्याची ताका ताणें टायरांची भाजी मारली. ल्हान ल्हान टायर ताका ते टायर कशे दिसले आसताले भुरग्यांची भाजी खातना म्हणजे कोणाक भुरग्याक कित्यानूय कितेंय दिसूंक शकता. म्हणजे ती म्हाका मागीर ते म्हाका ताजे वयल्यान ताणें भाजयेचेर अशें भाजी धरून एक राजबाबू खतखतें खाता अशी एक काणी बरयली. म्हणजे तो इन्सिडंटा वयल्यान म्हाका तें सुचलें. आतां तुजें एक आशिल्लें बायूल ही जी बाल कादंबरी आसा तातूंत भितर कितें घडटा, कसो प्लॉट जाता, कितें प्रसंग येतात, कशें? तातूंतले सगळे प्रसंग खरे आसा त्या काळांतले. म्हणजे म्हज्या जन्मा पासून ती सुरू जाल्या काणी आनी ती हांव पयली आनी दुसरी साखळी शिकून मागीर तिसरेक हांव महिला नूतनान येता तितली थंय सोंपलें. ओके म्हणजे साखळेचोच बरें. तेन्नाचें गोंय आनी आतांचें गोंय तूं म्हणटा की सामको फरक जाला. कितें जाला? म्हणजे आमचे म्हणल्यार इवन म्हाका दिसता तुजे पिळगेंतलोच हांवूय आसतलो आनी सो आमी 50 वर्सां पयलींची कादंबरी म्हणपाक जाता. आमी ते फकत न्हंयचेरच अर्द्या आयुश्यान न्हंयचेर गेला किंवा झाडां पेळान गेला किंवा मळाचेर खेळपाक गेला. देवूळ आशिल्लें ताचे भायर आमी खेळटालीं. आमी ते आमचे पोरसूं आशिल्ले खेळप आमच्या पोरसान आशिल्लें. आमी घरान अशीं नाचतालींच भुरग्यां. शाळेंतल्यान आयलीं की आमी पोरसान पडिल्लीं आसतालीं. कोण शेजारी पाजारची भुरगीं येतालीं ते चाफ्याचें झाड आसा ती चाफी काड ताज्यो माळी कर आनी खंय गेली. आतां खूब ते पक्षी बेताले म्हणून हांवें पक्षाचें तें पुस्तक बरोवपाक पावलें हांव. ते आज्याक विचारताले हाजें नांव कितें. आजो सांगतालो अमकें अमकें नांव आनी ती खंय तरी म्हजे तकलेन उरिल्ली जावं तेन्नाचे. ते म्हज्या हातूनय आयलां. म्हणजे आतां गोगलगाय एक आसा. हांवें केन्ना तरी म्हाका ते मागीर मावशेन सांगलें म्हणून कळ्ळें. ते गोगलगायक जाल्यार हे पळय गोगलगायेचें वासरू पाडूक म्हणलें हांवें. मागीर आज्यान जाल्यार गोगलगाय म्हणजे गायचें पाडूक न्ही पाडूक म्हणटात ताका आमी गोगलगायचें पिल म्हणटात. अश्यो कांय घडणुको त्यो म्हणजे त्यो मागीर कितें जाता तेन्ना हांव विसरलेलें आसूंक शकता पण म्हज्या आज्यान मागीर केन्ना केन्ना तें रिपीट केल्लें तें म्हज्या तकलेन उरलें. सो हातूंत एक कितें की तूं सांगता तितल्यान आमकां जेन्ना आमचें कुटुंब आशिल्लें तांचे कडल्यान हे दायज मेळत आसताले. म्हणजे ते लेखी स्वरुपाक जावं किंवा तोंडांच्यो तूं म्हणटा अशें म्हणी म्हणून जावं किंवा आमचे कडेन खबरी मारून जावं आमकां काणयो सांगून जावं. हाका लागून आमची पिढी समृद्ध जायत गेली. समृद्ध म्हणजे हातूंतल्या साहित्यीक दृश्ट्या किंवा सामाजीक आनी सांस्कृतीक दृश्ट्या समृद्ध अशें भुरगेपण अणभवलां न्ही आमी कितले खेळ खेळटालीं. ते खेळ आतां ना. आपशीच आमकां व्यायाम जातालो ते खातीर मुद्दम काय करचें लागनाशिल्लें. बडयांनी बी म्हणटात म्हण आनी कितें म्हण कसलोय खेळ म्हण आनी आमी भितर अशें म्हणजे नाशिल्लें नाल्यार आमकां मागीर सांजची मागीर काणयो सांगप जावं मागीर आतां हांवें कशें म्हणलें तशें आजी सांगताली म्हणून ते आपशीच मेळटालें आमकां. एक बाळकडू कशें म्हणटा तशें तेय बी मेळटालें आमकां. आनी आतांची जर भुरगीं पळयलीं जाल्यार ती फकत मोबायलाचेर आसता. तांची कांय चूक ना. तांची चूक ना कारण घरान 2-3 मनशां म्हणून ती तरी कितें करतली. आवय बापूय कामान आसता ती मोबायल घेवन बसली किंवा आनी कितें करीत बसली.
तर तांचे भुरगेपण शेणटा काय म्हणटा शेणटा अशें दिसता शेणटा खऱ्यांनीच शेणटा ते हय म्हण कितें तरी ताचेर आतां उपाय काडूकच जाय. हय आतां तुका मोबायलाचोच हे आयला म्हणून विशय आयला म्हणून तुका विचारता फुडलो म्हजो प्रश्न की गोंयांक आतां बाल साहित्य तयार जाता आनी बरे बरे प्रमाणांत बरे दर्जेदारी जाता पूण जे बाल साहित्य जांचे कडेन पावपाक जाय ज्या भुरग्यां म्हऱ्यान पावपाक जाय ते पावता एक गजाल आनी दुसरे पावले तर ती भुरगे वाचतात काय म्हणून भुरगीं वाचतात वाचनात हांव म्हणचें ना पूण ते कितें आसा तांकां आतां पळय मोबायलाचेर कशें सगळें रंगीत पळोवपाक मेळटा तांकां रंगीत बरी चित्रां आशिल्लीं पुस्तकां मेळ्ळी नक्कीच ती हातान घेतात भुरग्यां ती बेश्टी चित्रां असले कांयच ना कलर नाशिल्ले जाल्यार ती घेवची ना की तांकां आतां जेन्ना रंगीत सगळें पळोवपाक मेळटा आसतना ती सादी पुस्तकां कशी हातान घेतली चित्रां तांकां चित्रां पळोवन तांकां घेनशें दिसता कितें चित्रान आसा म्हणून अशें पळयनशें दिसता न्ही उगडून पळयन दिसता म्हणजे रंगीत चित्रां आशिल्लीं पुस्तकां भुरग्यां नक्कीच वाचता आनी त्या खातीर मातसो आवय बापायनी प्रयत्न करचो पडटा आवय बापूय जर मोबायलाचेर बसल्यार भुरगो वाचचो ना तिगांच्या हातान जर पुस्तक आसा भुरगो पुस्तक उगडटलोच तांकां ती काणी सांगची पडटली काणी सुद्दां सांगपाचो प्रयत्न सुरवातेक केलो जाल्यार आवय पुस्तक वाचता बापूय पुस्तक वाचता जाल्यार भुरगो अनुकरण करता न्ही तो पुस्तक वाचतलोच तिगाय मोबायलाचेर आसा तोय मोबायलाचेर मागीर तूं म्हणटा की बाल साहित्याची जी पुस्तकां येवपाक जाय ती बरी येवपाक जाय रंगीत येवपाक जाय जाता सद्याक तसो प्रयत्न हय खूब प्रयत्न जाला कोंकणी भाशा मंडळान खूब प्रयत्न केला हांव म्हणटा फाटलीं 8 वर्सां तांणी सुंदर सुंदर दर्जेदार अशी पुस्तकां निर्माण केल्या मागीर केजीच्या बी भुरग्यां खातीर हांव म्हणटा एक 6 वर्साच्या मेरेन भुरग्यां खातीर सुंदर पुस्तकां काडल्यात अणकारीत केल्या बरी बरी पुस्तकां दुसऱ्या भाशांतली विदेशी भाशांतली सुद्दां अणकारीत केल्ली आसा व्हडलो वावर केला तांणी आनी आतां तोच वावर राजहंस करता तसलोच वावर आनी तांणी तर 100 भुरग्यां शिक्षण खात्या कडल्यान 100 भुरग्यांची नांवां एकठांय केल्या म्हणजे केजीतल्या भुरग्याचे आनी तांकां तो 7वी मेरेन म्हयन्याक एक पुस्तक फ्री धाडटलो सुंदर दर्जेदार पुस्तक ना हे आतां प्रायवेट हातूंतल्यान जालें कोंकणी भाशा मंडळ जावं किंवा राजहंस जावं ताणें आपले दोनूय प्रायवेट संस्था गोंय सरकारान ह्या विशीं जे कितें करपाक जाय तें गोंय सरकार करता काय कितें म्हणून एक गोंय सरकारा कडेन तांचे हे आसा कितें आमचे सेंट्रल लायब्ररी आसा तो हे आसा मागीर आमचे मिनेझीस ब्रागांझा जे आसा संस्था आसा कोंकणी अकादमी आसा हांव फकत कोंकणींतलेंच म्हणना सगळ्या भाशांनी तशेंच सो हो प्रयत्न जाता काय म्हण गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसना म्हणजे सरकारी पातळीचेर व्हड प्रमाणात प्रयत्न जावपाक जाय कित्याक आमचे कोंकणी भाशेची जर फुडें लेखक तयार जावपाक जाय वाचक तयार जावपाक जाय जाल्यार सरकारी पातळीचेर जावपूच जाय प्रयत्न शिक्षण खात्यान हातूंत भितर म्हणजे कसो आतां महाराष्ट्र सरकारान तांचे किशोर हे मासीक चलता ते महाराष्ट्र सरकार फाटली 50 वर्सां चलयता बालभारती संस्था आसा पळय जी पाठ्यपुस्तकां करता ती चलयता आनी म्हाका दिसता अर्दी साहित्यीक पिढी बालभारती आमी वाचला ते आनी अजुनूय तांचे दर्जेदार मासीक येता ते गोंय सरकारान असले मासीक सुरूच करूं जाय नक्की सुरू करूं जाय जाल्यार फुडें जर आमचे लेखक आनी बरे वाचक घडटले आनी भुरग्याचेर तितली बरोवपाकय लागतली न्ही भुरग्यांक ते खातीर नक्कीच तशें कितें तरी करूंक जाय सो आपले हरशी आमचो वेळ सोंपत आयला म्हाका तुका आतां साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेती लेखिका म्हणून तूं जे आमचे पळोवपी आसात तांकां कितें सांगपाक सोदता आनी दुसरें सरकाराकय किंवा बाकीचे संस्था आसात तांकां ह्या मळाचेर कशें काम करचें अशें सांगचें अशें दिसता तुका म्हणजे आतां कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून राजहंस म्हणलें तशें हांवें ते 6 ते 8 वर्साच्या भुरग्यां खातीर खूब पुस्तकां तयार जाल्यात 8 ते 12 हे वर्साचो म्हणजे आतां भुरग्यां तांची भूक चड आसता वाचपाची आनी तांकां धाडसी कथा म्हण आनी आतां कितें चल्लां हे तंत्रज्ञानाचे बदल तांकां दिश्टी पडटात स्थलांतरां जाता दिश्टी पडटात सगळें तांकां त्या वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर पुस्तकां जाय आनी ही कोंकणीन पुस्तकां येतली जाल्यार आनी दर्जेदार येवंक जाय रंगीत येवंक जाय म्हणजे हाका सरकारी पालव लागचोच पडटलो नाजाल्यार कोण ती तशी काडूंक शकना ते खातीर कोंकणी अकादमी आमची सरकारी संस्था ताच्या अनुदानाचेर चलता ताणी जावं म्हणजे सरकारा मार्फत अशे शिबिरां घेवंक जाय आनी नवे लेखक तयार जावचे अशी बाल कादंबरी येवच्यो नवे लेखक तयार जावचे त्या खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी खंयचे विशय हाताळपाक जाय आतांची नवी जी पिढी लक्षात धरून नवे पिढीचे नवे आतां विज्ञान खंय पावला तातूंत कितें कितें आयलां तंत्रज्ञान खंय पावला म्हण ते नवे विशय येवकूच जाय सादें धर आतां जीपे करतात सगळ्याक ते जीपे म्हणल्यार कितें ते भुरग्यांक खबर ना ताजेर काणयेच्या रुपान सांगल्यार भुरग्यांक कळटा न्ही पूण तशे विशय काणयांनी येवंक जाय अजून तरी तसो प्रयत्न जाय तसो प्रयत्न नक्कीच जाला खूब दर्जेदार पुस्तकां आयल्या पूण आनीक येवंक जाय सो
तुका आतां एक सामको निमाणो हे कारण तुवें म्हणलें कारण ते बायूल आपुणूच म्हणून आनी तुवें म्हाका जेन्ना सांगिल्लें हांव तुजे फोनाचेर उलयल्लो तुका एवॉर्ड मेळटा तेन्ना की हे तूं म्हणपाक लागलें आपलो आनंद डबल जाला कारण पुस्तकाक पुरस्कार मेळटोच मेळ्ळा आनी त्या भायर आपल्याली काणी आशिल्ली त्या पुस्तकाक मेळ्ळा ह्या पुस्तक तुका हो पुरस्कार मेळटलो किंवा अशी अपेक्षा आशिल्ली हे बिंबान छापला न्ही बिंबान छापला हय तुका अपेक्षा आशिल्ली कितें ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें हय म्हणजे हांव म्हजें काम बरोवपाचें हय ते पुरस्कार बी म्हणटा तातूंत ते मेळटा तेन्ना मेळटा जेन्ना मेळटा तेन्ना आनंदान घेवपाचो हय हय ना पूण ह्या पुस्तकाक जेन्ना मेळ्ळो आनी तुका ना खूब पळय- आनंद जालो हय. जेन्ना म्हाका फोन आयलो तेन्ना म्हाका खूब आनंद जालोच नक्कीच जालो हय. आणि ह्या पुस्तकाक मेळ्ळो म्हण चड पुरस्कार मेळटकीच कोणाक आनंद हय. जातलोच हय. न्ही हय. आणि ह्या पुस्तकाक मेळ्ळो म्हण चड आनंद जालो कित्याक हे काळजाक पुस्तक म्हज्या खूब लागींचें अशें म्हजीच कथा ती सगळी तेन्ना ह्या पुस्तकाक मेळिल्ल्यान म्हाका खरेंच आनंद जाला सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो हर्षाबाई शेटये हर्षाबाईन सांगलें तशें की भुरगीं पुस्तकां वाचनात ही गजाल खरी न्ही भुरग्याक वाचपा सारकी तांकां आवडटा सारकी पुस्तकां आमी दिवपाक शकतात काय कितें हो म्हाका दिसता सद्याचो हातूंतलो खरो प्रश्न आसा आनी ताज्या खातीर म्हणजे आमी जर पयलींचेच ते ल्हान भुरग्याच्यो कितें ते बावलेच्यो आनी बावलेच्यो काणी आतांच्या भुरग्याक सांगल्यार ना. त्या भुरग्याचे विश्वच चेंज जाल्लें आसा पळय ल्हान भुरग्याची पयलीं आमचे बावल्यान बावलेचे तातूंत विश्वास आशिल्ले आमी आतां भुरग्याचे सामके रॉकेट सायन्साचे ते विश्व जावपा कडेन पावला सो तसलीं पुस्तकां येवपाक जाय अशी म्हणजे त्या तरेची जर पुस्तकां आयली आनी तांकां जाय तशी आयली जाल्यार भुरगीं परत जे मोबायल म्हणटात ते सोडून ह्या पुस्तका कडेन वळटली अशें दिसता आनीक म्हाका दिसता की असली पुस्तकां आयल्यार निश्चितच हो बदल जावपाक शकता हर्षा तूं हांगा आयलें आनी तुजें हें जालें देव बरें करूं गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आनीक हय गोमंतक टीव्हीन म्हाका आपयलें म्हण तुमकांय देव बरें करूं उपकारी हांव आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही